वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता आफ्टरनून जाल्या 2:30 आणि आम्ही भायर सरता वचपाक पिलार. ओके, कित्याक आयज वेस्ट न्हू, सो पिलार वयता आमी मिसाक 4 o'clock मिसाक वयता आमी. ओके, सो हे भशेन हांवें सिंपल सो एक ड्रेस घायला आनी हांव बाबा आनी आंतोनी वचपाची. ओके, सो बाबाक रेडी केला आनी बाबा न्हिदोकूय बी गेलो, रेडी केलो हांवें ताका. सो कित्याक तो स्कॉलाक वयता न्हू, मागीर टायर्ड जावन घरा येता, सो ताका लागून तो दनपारचो ह्या दिसांनी मातसो न्हिदता. सो ताका लागून तो आतां न्हिदलो. ओके, सो आतां बेगीन भायर सरता कित्याक मागीर ट्रॅफीक बी मेळत परवरी बी जाल्यार मागीर आमी हिंगाच उरतली, ताका लागून आमी बेगीनूच भायर सरता. ओके, आनी दुसरें म्हटल्यार हांव तुमकां पिलार गेले उपरांत मेवता. चड करून कांय शूट करचें ना थिंगासर, कित्याक लास्ट व्लॉगान तुमी पळयलां जेन्ना पिलार गेल्ले पळय तेन्ना थोडेशे फोटोज बी काडलेले. भायल्यान बरें खर वतूय आहा, ह्या टायमार दनपारचो वेळ न्हू, सो भायल्यान बरें वतूय आहा सामकें. सो ताचे पयलीं फटाफट भायर सरता कित्याक मागीर थिंगा पार्किंगाक बी गाडी घालून मागीर चलोन वचपाची वाट खूब आहा ती, सो ताका लागून. ओके, सो आतां फटाफट हांव भायर सरता आनी तुमकां मागीर मेवता. हाय गायज एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आतां न्हू फ्रेंड्स आमी येयल्या सद्याक हेल्थान बाबाक डोस घालपाक हाडलेलो हांवें. विटामिन्स आहली ताका. एक्चुली तो लास्ट मंथान आहलो, बट बाबाक जोर थंडी आहली म्हूण हांवें घालूंक नाहलो लास्ट मंथान, सो आतां घायला ताका हांवें. ओके, सो आतां पळय जस्ट आत्तां घालून जाला तो डोस बी. आनी ताचे उपरांत तांचे कितें आबा कार्ड कितें करपाचें आहलें तेंय बी केलें आनी आनीक एक ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन करपाचें आहलें तेंचें, सो तेंय बी करून काडलें. ओके, आतां जस्ट जालां आमचें तें. आतां तें जाल्या उपरांत पळय आमी गाडयेन येवन भोरलेली कित्याक तें ऑनलायन रेजिस्ट्रेशनाक मातशें टायम वयता, सो ताका लागून. ओके, सो आतां तें करून जालें. आतां आमी वयतात घरा कडेन म्हाज्या, दॅट इज आल्दोना, कित्याक आमी वचपाची ताजे उपरांत आगासाय मातशें कितें काम आहा, सो ताका लागून मामीक आनी भयणीक घेवन आगासाय वचपाचें आमी. ओके, सो आतां आमी भायर सरता हिंगासर. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो आयज 20th नोव्हेंबर आनी आयज पाद आग्नेलाचें फेस्त पिलार न्हू, सो सगल्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट. आनी तेच भाशेन तुमी कालचो व्लॉग पयलो आसतलो. काल हांव वेस्पराक गेल्ली, सो आयज आनी हांव मिसाक वचोंक ना थिंगासर बिकॉज आयज बाबाक डोजूय आहलो प्लस बाबाक स्कॉलूय आहलें आयज, सो ताका लागून हांव वचोंक ना. ओके, सो तुमकां स्टार्टींग ऑफ द व्लॉग सांगला पळय आयज बाबाक डोस घालपाक गेल्ले म्हूण, सो घायलो हांवें डोस सकाळीं. विटामिन्स आहली ताका आनी ताचे उपरांत मागीर कांय ब्लॉगींग बी कांय करूंकूच ना, कित्याक मागीर ताचे उपरांत गेल्ली आमी आगासायम चोरिसां हाडपाक, सॉसेजीस मामीक भायर व्हरपाक, सो ते बी घेतली. मागीर घरा कडेन येयली, म्हज्या घरा कडेन गेल्ली आल्दोना. ओके, आनी मागीर ताचे उपरांत कांय ब्लॉगींग करूंक ना, जेयली बीन घरा कडेन येवन आनी मातशें बाबा कडेन खेवली बी. सो ताचे उपरांत मागीर 5:30 कितें तरी आमी घरा कडेन येयली आनी आतां फ्रेशन अप बी जाल्या आनी आतां आमी वचपाची रोसाक. ओके, तुमी म्हणटली कोणाच्या रोसाक काय म्हणून, सो आयज आमकां रोस आहा DJ सेल्विनोचो. जायतीं जाणां तुमी ताका वळखता आसतली, फकत जाय तूं आनी जायती तेणें सोंगां काडलेलीं आहा. सो आयज ताचो रोस. सो आतां आमी रोसाक वचपाची आनी आतां टायम जाला 8:10. सो 8:15 आमी भायर सरतली कित्याक इतल्या बेगीन कांय रोस स्टार्ट जायना न्हू, सो ताका लागून आमी मातशी सुसेगाद वचपाची. आनी आयज आमी वयतली बायकान, अशी कार घेवन वयतात आमी खंय वचत जाल्यार, बट आयज बायकान वयता कित्याक तेंच्या थिंगासर पार्किंग बी कांय ना, सो ताका लागून. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज म्हाका ती सिस्टरान नर्सी सांगताली की नेक्स्ट मंथ दॅट इज डिसेंबर 14 भुरग्यांक पोलियो आहा म्हूण. ओके, सो कोणूय हो म्हजो ब्लॉग पळयता अरावंड म्हापसा बीन जाल्यार तुमच्यांनी भुरग्याक तुमच्या बिलो 5 years म्हाका दिसता तांकां तो डोज, सो तुमच्यांनी त्या डोजाक थिंगासर व्हरो येता भुरग्यांक, कळ्ळें. कित्याक म्हाका डॉक्टर म्हणटाली ती की तुमी दुसऱ्याकूय सांगा म्हूण की 14th पोलियो आहा म्हूण भुरगे. आनी ते एक आबा कार्ड करपाक लायतात ती, सो म्हजें हांवें ऑलरेडी केल्लें आहलें. सो आयज बाबाचें आनी आंतोनीचें रेजिस्टर करून घेतलां आनी प्लस ते डोस घालता पळय तेय बी ऑनलायन रेजिस्टर करून घेवपाक जाय. सो ते तुमी तुमचें तें फायंड आउट करूं येता बालवाडीन बी. ओके, हें जस्ट हांवें इन्फॉर्मेशन दिलां सो दॅट तुमच्यान ते तुमच्या बालवाडीन नो तुमी हेल्थ सेंटरान ते फायंड आउट करूं येता. चलो आतां भायर सरता आनी तुमकां डायरेक्टली सेल्विनोगेर वचून मेळटा. अमृताने रोसो नवऱ्या पायतळा घासू, अमृताने रोसो नवऱ्या पायतळा घासू, शेजारी नवऱ्यात रोस लायताय बंद करून घासू,
शेजारी नवऱ्याक रोस लायताय बरो भशेन घासूं उमेद भरून कातर करता सगळ्या सांगता नवऱ्याक रोस लायता कुशाकाय बगोता उमेद भरून कातर करता सगळ्या सांगता फ्रेंड नवऱ्याक रोस लायता कुशाकाय बगोता अमृताने रोसो नवऱ्या पाय तोडा घासू अमृताने रोसो नवऱ्या पाय तोडा घासू सो फ्रेंड्स आम्ही आता जस्ट घराकडे पावल्या हे आत्ता सारी 10 मिनट्स घरा पावल्यात ओके आणि येस जायती थिंगासर फ्रेंड्स मेळ्ळी आणि जायती उलयली बी फोटो बी काडले थोडेशे हांवें ओके सो ते हांव मागीर एंडिंगान घालता व्लॉगाच्या ते तुमी पळयात ओके आणि आयचो व्लॉग आहलो आमचो डीजे सेल्विनाच्या रोसाचो आणि हांव सकाळीं बाबाक डोजाक बी घेवन गेल्ले बी पळय तो ओके सो हेजेरूच हांव आयचो ब्लॉग एंड कोत्ता कित्याक बाबाकूय फाल्यां इस्कॉल आहा आनी आंतुनूय फाल्यां काम आहा सो ताका लागून आतां फ्रेशन अप बी जाता आनी बाबाक न्हिदोंक घालता लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी म्हज्या चॅनलाक कोणें आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा ओके सो हांव तुमकां मेळटा म्हज्या फाल्यांच्या ब्लॉगार